मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट अजूनही इन्फोर्स आसा आणि ज्या तरेन मुख्यमंत्री आणि हेल्थ मिनिस्टर जे आता एक्चुअली तांकां पावर कांयच ना, जस्ट कॅरटेकिंग गव्हर्मेंट म्हणून आसा. ऑलरेडी त्यांनी जे कोणे इलेक्शनाक तांकां दिसता तांकां सपोर्ट केलो ना म्हणून ताणें रिवेंज घेवपाचें राजकारण ट्रान्सफरींतल्यान सुरू केल्लें आसा. आनीक हांगा वेगळी तरेच्यो ऑर्डर्सूय ऑलरेडी येवपा लागलेली आसा. हांगा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट जावपाची ऑर्डर जाल्ली आसा. पुलीस पर्सनलांकय थोडा हॅरेसमेंट सुरू जाल्लो आसा. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तर GMC वचून थंय फोर्सफुली ऑर्डर्स काडपाक तेंचेर दबाव हाडटात ऑफिसरां कडेन. आनी तो हेंय थंय सांगता ऑफिसरांक सगळ्याक की आतां आपूण मुख्यमंत्री जातलो म्हणून, आनी तेन्ना तुमी आपली सगळ्यो ऑर्डर फॉलो करपा लागा म्हणून. आतां ह्या तरेचे जर ह्या वेळार त्या BJPचे लिडर्स अशे वागपा लागले, जंय मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आसा, अजून वोटींग अजूनही चालू आसा सरकारची म्हायती प्रमाणे आनी इलेक्शन कमिशनाची म्हायती प्रमाणे. आनी ह्यो ट्रान्सफरी ते कशे काडपाक शकतात आनी ते सरकारी ऑफिसरांचेर कसो दबाव हाडपाक शकतात हो एक प्रश्न गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक पडटा. आनी आमी मागतात, डिमांड करतात इलेक्शन कमिशना कडेन. हेजे पयलीं आमी लेटर बरयल्लें आसात की इलेक्शन कमिशनान मातशें सक्तीचें जावपा पडटलें. हो सरकार इलेक्शन कमिशनाक भिना अशें दाखयता की इलेक्शन कमिशन तेंच्या बॉल्सांत आसा अशें. आनीक एक वेगळे तरेचे आमी ह्या फावटी पळोवपा मेळ्ळें की मुख्यमंत्री आपल्याक जाय ते करता, मंत्री आपल्याक जाय ते करतात. अजून तांकां असलो पावरूच ना ट्रान्सफर करपाचो जावं गव्हर्मेंट ऑफिशियलांक सुतोवपाचो. सो आमी गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स जे आसात तांकांय वॉर्निंग दितात आनी तांकांय आमी शिटकायतात की तुमी ह्या सरकार जो सरकाराक पावर ना, मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट अजूनही इन्फोर्स आसा, तेन्ना तुमी ह्यो इल्लिगल ऑर्डर्स कोणाच्योच घेवची न्ही. जो मेरेन नवो मुख्यमंत्री जायना, खंयचोच लिडर आपूण मुख्यमंत्री जातलो म्हणून पयलींच दबाव हाडून सरकार ऑफिसरांक जाय त्यो ऑर्डरी काडपाक सोदता. ह्या घटनेचो पयलीं म्हणजे निशेध करतात आनी इलेक्शन कमिशना कडेन मागता की ह्या घडणुकेची डिटेल तुमी इन्क्वायरी करची आनी खंयच्या ऑफिशियल्सान ह्यो ट्रान्सफर हाडटा, खंयचो मंत्री दबाव हाडटा, त्या हेजेर इमिजिएटली एक्शन ही इलेक्शन कमिशनान घेवची. ह्या कोणाचेच मंत्र्या पदाचे मंत्री जे आसा त्यांच्या दबावाक पडनासतना.